18 जून 1946 कितें जाल्लें? गोवा रेव्होल्यूशन. आनी आयज आमी गोवा रेव्होल्यूशन डे मनयता. भाव भयणीनो, हें रेव्होल्यूशन म्हणटात तें क्रांती करपाक कित्याक गरज पडटा? क्रांती करपाक गरज पडटा भोव करून जे कोण ऑथॉरिटी आसा, जे प्रशासन आसा, तें पोरशे पासत जें कितें करूंक जाय तें करूंक चुकता. वो जें कितें फायद्याक पडपाक जाय आसलें सगल्यांक तें करपाचें सोडून निसणटोन आसा तें करता. मागीर क्रांती घडोवची पडटा. आनी असलीच क्रांती 1946 वर्सा आमच्या गोंयांत, आमचे गोंयचे पासत डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी सुरू केल्लें. थोडे दीस हांगासर झुजले आनी मागीर तांकां भायर घातले, बोणकुणीन घातले. हेर सगल्यो वस्तू तांचे बराबर हेर दुसरेय गोंयकार सगळे बराबर आयले. मडगांवां घडलेलें हें. आनीक हे सगळे जे आमचे गोंयकार बाराबर आयिल्ले थंय सावन ही कीट सुरू जाली. सुमार 15 वर्सांनी आमच्या गोंयांत लिबरेशन फावो जालें 19 डिसेंबर 1961 वर्सा. भाव भयणीनो, आयज हो दीस आमी उगडास करता आसतना सुरवातेक म्हणलां तशें आयज नव्यान आमकां एक क्रांतीची गरज आसा काय? नव्यान आमकां सोडवणेची गरज आसा काय? दुबाविरीत आयज आमच्या गोंयचेर आनी जे भाशेन आमचें गोंयचें प्रशासन चल्ललें आसा आनी जे भाशेन कायदे बदलतात आनी जे भाशेन कायदे वायटाक वापरतात हें पळयल्या उपरांत, आनी तशेंच आयज जायते आमचे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उठलेले आसात, आपलो ताळो उबारतात, मागतात प्रशासना लागीं ह्यो वस्तू सारक्यो घाल. तेन्ना म्हणूंक जाता वय क्रांतीची गरज आसा. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक राजांच्या पुस्तकांतलें आमी वाचलां. 1 किंग्स चॅप्टर 21 हें आमी उगडास दवरचो सगल्यांनी. 1 किंग्स चॅप्टर 21 काल आनी आयज आमी तो वाचता. नाबोत म्हणलोलो एक इज्रायलीत आनी ताचें दायज आसा, ताच्या पुर्वजाचें दायज, एक बरो दाखा मळो. आनी दुसरे वाटेन आसा राजा, प्रशासन, आहाब राजा. ताचो दोळो त्या मळ्याचेर. सुरू करता आसतना ताणें बरें सुरू केलां. तो आपूण गेला त्या नाबोताशी आनी ताचे लागीं मागलां, म्हाका तुजो मळो दी. ताचो डीलूय बरो आसलो, आमी कालच्या दिसाक आयकल्लें. ह्या मळ्याचे सुवातेर हांव तुका ताच्याहून आनीक एक बरो मळो दितां आनी तुका जरी तर तो आनीक दुसरो मळो नाका जाल्यार हांव तुका फावो तितले पयशे दुडू दितां हो तुजो मळो विकतो घेवपाक, कित्याक म्हजो एक प्रोजेक्ट आसा थंयसर करपाचो. हो भयणीनो, नाबोतान राजाचें आयकलें आनी तें आयकल्या उपरांत ताणें आपलो जबाबूय दिलो. हें म्हजें पुर्वजाचें दायज आनी म्हजें पुर्वजाचें दायज तुका विकूंक वो तें हांवें सोडून दिवंक सर्वेस्पर देव म्हाका निर्मी ना जावं. आनी नाबोताचो हो जबाब आयकून राजा दुखाबरीत जावन परतून घरा गेलो. तेन्ना आनीक जेवना खायना तें पळोवन ताचे पुतीन जिजाबेलाची खबर आमी गेल्ल्या दिसांनी आयकल्या. कशी भाशेन आपले देव, ती भायली, आपले देव तिणें हाडले, बाल देवाक हाडलो आनीक बाल देवाची पुजा करपाक सोदताली. तेन्ना एलिजा प्रवाद्यान तिका हारयल्ली. ताचे जे प्रवादी आसले तांकांय हारयल्ले सगल्यांक आनी खरो जिवो देव कोण तो सगल्यांक दाखोवन दिल्ले. आनी आतां ह्या दाका मळ्यान राजा परतून येवन जेन्ना आतां दुखाबरीत जाला, तूं कांयच भियेनाका, हांव करतलीं कितें करपाचें आहा तें, तुका तुजो हो मळो मेळटलो. आनी कालच्या दिसाक आमी आयकलां कशे भाशेन ती राजाच्या नांवान चिटी बरयता आनी चिटी बरयता ती हे गांवचे जे वडील आसात, जाणटे म्हणटा तांकां, तांकां बरयता आनी नाबोताचो जीव काडून घेता. फातरांनी ताका मारतात, ताचेर आड खोटी गोवाय दितात आनी ताका मारल्या उपरांत राजा हो मळो आपलो करूंक जेझरील हांगासर ह्या दाका मळ्यान गेल्लो. आनी तेन्ना रेव्होल्यूशन सुरू. रेव्होल्यूशन कोण कोत्ता? रेव्होल्यूशन प्रवादी कोत्ता, एलिजा प्रवादी. आनी आपणाचेच वस्तूंक न्हू, देव ताका उठयता, चल उठ. राजा जेझरीलान गेला, नाबोताचो जीव काडला आनी आतां
ताचें भाट वो ताचें शेत आसा तेंय तो आपलें करपाक सोदता. एलिजा प्रवादी भाव भयणीनू गेलो आनी राजाक मेळ्ळो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. आयज रेवल्युशन डे म्हणटा तेन्ना असलें कितें आयज आमकां दिसती पडटा की ना? ओ दिसती पडोनूय आमी जायतीं जाणां आमचे दोळे धांपता. भाव भयणीनो, आयज घोडी ह्या एलिजा प्रवाद्याक म्हणपाक जाय आसलें, अरे तूं प्रवादी मरे, तूं कितें पॉलिटिक्सान पडटा? तूं कितें त्या राजा मुखार वयता? मातसो ओगो वच, मागणें कर, बस भितर. जे भाशेन आयज आमी जरी तर भोव करून पाद्रींनी जरी तर ताळो उबारलो जाल्यार हेंच प्रशासन जें आसा तेंच म्हणटात. इवन आतां एलिसांव जालें तेन्ना पिड्ड्यार जालें म्हणटच कॅथलीक प्रिस्टांक लागून आपूण पिड्ड्यार जालें हेंय बीन ताणें स्टेटमेंट केलें. आनी जी पार्टी आमचो सरकार चलयता तें तोंड बंद करून तेका एके भाशेन सांगात दितात हें जें चलता तें. कालच्या दिसाक आमच्या नव्या बिस्पाची ऑर्डिनेशन जालें आनी जायते लोकांनी आतां ते फोटो पळोवन बोवाळ मारपाक लागले. जे काल कॅथलीक प्रिस्टाचेर आड उलयताले ते आयज त्याच कॅथलीक प्रिस्टां बरोबर येवन फोटो कित्याक काडटात आनी फोटो कित्याक सोशल मिडियाचेर घालतात, कितें दाखोवपाक सोदतात? भाव भयणीनो, पोत्तून जरी तर आमी आयच्या पयल्या वाचपान वचत जाल्यार हे जे अधिकारी आसले तांणी जी घराणी घातली ती घराणी घालपाक कायद्याचो सांगात घेतलो. कायदो एके भाशेन आपणाक जाय ते भाशेन बदल्लो आनी नाबोताक जिवेशी मारलो. आयज आमचे जे कोण जमीन आमची हडप करपाक सोदतात, आयज आमचें दायज काबार करपाक सोदतात, आयज आमची संस्कृताय काबार करपाक सोदतात, ते अशेंच करतात हें आमकां दिसती पडटा की ना? आयज पळयात, असलेच हे जे जाणटे आसलेले तो रोल आयज कोणें घेतला आमच्या आयच्या प्रशासनान? आयज आमचे डिपार्टमेंट्स आसात, PWD आसा, GCZMA आसा, TCP आसा. आयज कायदे जे भाशेन बदललेले आसात पळयात. आयज जरी तर पेपर वाचलो तुमी, कालचोय पेपर वाचलो जाल्यार आतां ह्या दिसांनी आमकां लोटले, बोरी हांगाचे शेतकामती उठलेले आसात ते दिसती पडटात. आपली खाजनां सांबाळपाक दायज आमच्या पुर्वजांचें, ही खाजान शेतां म्हणटात तीं दायज लोटले हांगासर तीं आसात. आनीक ह्या शेतांतल्यान मोदींतल्यानूच हो नवो ब्रीज बांदपाक सरकार सोदता. जरूय कितलो तेंप जालो हे शेतकामती सरकारा लागीं मागता ही आमची खाजनां सांबाळ. तो ब्रीज ह्या वाटेन हाडीत जाल्यार ही आख्खी खाजनां काबार जातली. थंयचो गांवचो MLA आसा ताकाय सांगलें, जो एके वाटेन तावन दुसरे वाटेन उडी मारून गेलो आनी आतां आपलें म्हणप आनी आपले विचार आसात ते बदलले. GCZMA आसा तांचे मुखार घातल्यार ते म्हणटात आमी पळयतले, कित्याक तांच्यान डायरेक्ट आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक जायना, डिसिजन घेवपाक जायना. TCPचो एमेंडमेंट आसा 39A आनी हेर दुसरे फॉरेस्टाचो एमेंडमेंट आसा. हे कायदे बदललेले आसात आनी हे सगळें जरी तर पळयत जाल्यार आमचें दायज इल्लें 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 काबार जाता हें आमकां दिसती पडटा. क्रांतीची गरज आसा काय? आल्ताराचेर रावन फादर उलयनाका हें बरें परतून म्हणटले तुमी. पूण भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी उठना, आयज जरी तर हें देवाचें उतर आमचे लागीं इतले व्हडल्यान उलयता, ताका जरी तर आमी कान बंद करता आनी आमची मनां बंद करता जाल्यार कोटा आमचें. नाबोताक मारलो आनी ताचें रगत त्या शेतान वारयलें, सुणी लेवली आनी देवान एलिजाक सांगलें, सांग वचोन त्या राजाक की तुकाय असलेंच भोगतलें, खास्त पडटली, तुजें मोडें सुणी खातली. आनी जी राणी जिणें ताका मारलेलो तिका तशेंच घडलें. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप सोंपता आसतना एक मातसो इल्लोसो ट्विस्ट कसो आयलो. राजा मँगो कसो जालो. राजा आपणाक जें कितें जातलें तें आयकून एके भाशेन भियेलो, साक न्हेसलो, प्राचीत केलें. आनी देव पळयता की हो प्राचीत करता. तो प्राचीत करता जाल्यार ही खास्त जी सांगलेली ती ताच्या जिवितान हांव घालचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान घालतलो. ताका सोडलो व ताका एक दिशी माफी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, आयज जायते जाण हे भाशेन घडये आपणाचें मन परिवर्तन दाखयतात.
भोव करून जेन्ना आपणाचेर एक हार येता, आपणाक हार, आतां इलेक्शनाक हार पडलेली आसा, एपिजमेंट सुरू जातलो. कित्याक? खऱ्या मनान काय दाखोवपाक, कशेय भाशेन हें सगळें जिखून आपणाक घेवपाक. आनी हें सगळें चलता आसतना आमचो एटिट्यूड कितें? आमी क्रिस्तांवां कशीं? आमचो एटिट्यूड कसलो जावचो? हेच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे लागीं उलयता. आदीं सांगलोलें आसा, दांताक दांत, दोळ्याक दोळो, हें सगळें तुमी सांगलोलें आसा. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमी एकामेकाचो मोग करात, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां पिडापीड दिता तांचे पासत मागात. जेजूचें रेवल्युशन. भाव भयणीनो, जेजूचें रेवल्युशन मातशें वेगळें. जें कितें वायट आसा त्या वायटाक वायटान फारीक करिनाका, पूण मोगान फारीक कर. आनी असलें रेवल्युशन भाव भयणीनो, असली क्रांती आयज आमकां जण एकल्याक गरज आसा. ही मोगाची क्रांती, बोगसण्याची क्रांती. आनी ह्या वरवीं एकामेकाक आमी सांबाळूंक, सगळे जे आसात, वायट आसूं बरें आसूं, तांकां सगल्यांक एकूच पावस पडटा. तो पावस पडटा तो थोड्यांचेर पडटा आनी थोड्यांचेर पडना आसतना उरना. जेजून सांगलां, वत पडटा तेंय सगल्यांक पडटा. जाल्यार आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, सगल्यांक आमकां देवान आमकां रोचल्यात आनी तो आमकां सांबाळटा. तरी आसतना आमचे मदलीं थोडीं जरी तर वायट दशेन पावतात, जाल्यार एकामेकाक आमच्या मागण्या वरवीं सांबाळपाक, मोगा वरवीं सांबाळपाक, तेच बरोबर जें कितें चुकतात तेन्ना आमच्या उतरां वरवीं बरे भाशेन सांगून आमी एकामेकाक सांबाळपाक. आनी हे भाशेन आमचें दायज, आयज गोवा रेवल्युशन डे मनयता आसतना आमचें गोंयचें दायज, आमची जमीन, आमचीं शेतां भाटां, आमचे दोंगर, आमचें गोंयचें दायज, आमची संस्कृताय, आमची गोंयची संस्कृताय काय बरी आसा. आमचें दायज, आमची कोंकणी भाशा, ती राखपाक जाय, सांबाळपाक जाय. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर ह्या दायजाची वाट लावपाक लागलेलीं आसत, वो ह्या दायजाची आमकां पडूंक ना, जाल्यार आमच्या हातान जी देवान देणी दिल्लीं आसा ती सगळीं ना जातलीं, सगळीं पाड पडटलीं. जाल्यार तशें जायना जावपाक आयज आमचें मन, आमचें काळीज ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आनी जेजून जी आमकां क्रांती दिल्या, मोगाची क्रांती, बोगसण्याची क्रांती, ती आपणावून सगल्यांक बरेपण फावो जाता ते भाशेन वावरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.